नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. मंत्री गोविंदाच्या वक्तव्य भुसपाची चिन्ह मुख्यमंत्री दामू आणि गोविंदाची आज जावपाक आशिल्ली बसका फाल्यां उटाच्या कार्यकर्त्यांचे फाल्यां फार्मागुडयेर शक्ती प्रदर्शन टुरिझम वाडोवपाचे यत्न 400 कोटींचे प्रोजेक्ट गोंयाक क्लियर रोजगार अर्थव्यवस्थेक मोठो बुस्टर टाउन स्क्वेअर म्युझियमाक रोकडीच वर्क ऑर्डर मंत्री उलयलो दाबोळे फ्लायओव्हराच्या खांब्याक लागून खणिल्ल्या फोंडेरांत एकल्याक मरण बॅरिकेड स्ट्रीट लायटी ना पर्वरे चोगम रोडार ट्रकाचो स्कूटरीक धपको रायडराचो पांय गेलो कुळ्या भगवान महावीर अभयारण्यात पेट्रोल करपी स्टाफाचेर सुरी हल्लो फातरायलो राना खात्यान आनी कुळ्या पुलिसांनी 4 जाणांक उखल्ले पणजे एका हॉटेलाचे कसिनोत खून सिक्युरिटी गार्डाक दाण्यांनी बडयले एकलो गेलो दुसरो क्रिटिकल हैदराबादच्या हिस्ट्री शीटर आल्ताफाक दाबोळे विमानतळार धरलो तीन महासागर 4 खंड 50,000 सागरी किलोमीटर परिक्रमा 8 महिन्यान करून नौदळाच्यो 2 लेफ्टनंट कर्नल गोंयान रक्षा मंत्र्यान वास्को दिलो येवकार आनी तांदूळ पॉलिश करूंक बेळगांव व्हरपाचो इश्यू सिव्हिल सप्लायाचो न्ही शिक्षण खात्याचो मिड डे मिलाक आमी फक्त सोसायटीनी तांदूळ दितात रवीची जाप मंत्री गोविंदान केल्ल्या वक्तव्याक लागून बीजेपी कारवाय करपाची चिन्ह बेरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष दामू आणि गोविंदाची बसका जावपाची आशिल्ली मात दामू गोंयान नाशिल्लो आता ती फाल्यां जातली सोमतोच मंत्रिमंडळ फेरबदली जातलो म्हूण चर्चा तेवटेन उटाचे फाल्यां सांजे फार्मागुडयेर गोविंदाच्या तेक्याक शक्ती प्रदर्शन श्रमशक्ती भवनात कितें घेवन फायली क्लियर जातात म्हणून मंत्री गोविंदान केल्ल्या वक्तव्या आंगलड आयल्या उपरांत आता गोविंद म्हणटा आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास केलो मात पक्षांतल्यान ताचेर कारवाय जावपाची चिन्ह आज प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोविंदाची बसका जावपाक आशिल्ली गोविंदाची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत योग्य ती कारवाय जातली म्हणून दामून ह्या आधीच स्पष्ट केला आता काय कारणा खातीर ती बसका खंय फाल्यां जावपाची मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो उलोवपाक सोदिना सर कितें रिशफल बी जावपाचें आसा गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडटले अशी चर्चा चल्ल्या ते विशीं ताका विचारल्यार तोवूय वग्गी सर सकाळच्यान स्पेक्युलेशन जाता तुमकां मंत्रिमंडळांतल्यान ड्रॉप आउट करता म्हणून कितें म्हणटा सर कितें कमेंट दिया सर मजगती शुक्रारा साजे 4 वरांचेर फार्मागुडी उटान आपल्या मुख्य कार्यकर्त्यांची बसका दवरल्या गोविंदाचेर कारवाय केल्यार राजकीय परिस्थिती तापपाची शक्यताय ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट पर्यटन खात्याक वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर केंद्राचे 400 कोटी क्लियर जाल्यात मान्सून टुरिझमाक नेट पर्यटन मंत्री मिडिया कडेन उलयलो पर्वरे 120 कोटींचो टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट येता ताजो खंय टुरिझम आनी गोंयाक लाव जातलो काम धंदे तयार जातले फार्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम दोन्ही प्रोजेक्टांच्यो वर्क ऑर्डरी रोखड्योच केंद्र आणि गोंय सरकारा कडल्यान मान्यताय मेळयल्या उपरांत 400 कोटींचे ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन गोंयांत 11,000 स्क्वेअर मिटरचो जागो पर्वरच्या प्रोजेक्टा खातीर बुक्ड 120 कोटींचो हो प्रोजेक्ट मार्च 2026 मेरेन पुराय जातलो म्हूण पर्यटन मंत्र्याची माहिती गोंयाक आर्थीक फायदो जातलो म्हूण पर्यटन मंत्री उलयला पर्वरी हो नवो टाउन स्क्वेअर अंडर दिस पर्टिक्युलर एरिया पर्वरी येतलो द होल प्लेस इज अबाउट 11,000 स्क्वेअर मिटर्स अप्रॉक्सिमेटली आणि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी अबाउट 120.97 crores which includes about 18% of GST Government of India funding by 90.74 crores and state government share will be roughly about 35.32 crores. आम्ही त्या जागेच्या तरेचे प्रोग्राम करीत असतले
आनी एक लोकल आर्टिसन्साक परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो, कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आनी ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली. हातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंटूय तयार जातले, नवे नवे लोकांक प्लॅटफॉर्म्स मेळटले क्रिएटिविटी आपल्याक दाखोवपाक, आनी आमची इकॉनॉमी वीच वी से इज लिंक टू द हेरिटेज, जाल्यार हेरिटेज लिंक्ड इकॉनॉमिक ग्रोथ होय दिश्टी पडटलो. स्वदेश दर्शन 2.0 येवजणे खाला कोलबा दर्याचेर येतल्या कोस्टल ट्युरिझम सर्किटाचेरूय मंत्र्यान भर घातली. डेव्हलपमेंट जो कोलवा सरता सगळो तो हेपाजड जाल्ले आसा पळय ते पूर्ण तरेन बरे तरेन करून दिवप तातूंत आशिल्लें आसा. पेडेस्ट्रियन आनी व्हेकल ब्रिज रिकन्स्ट्रक्शन, न्यू पेडेस्ट्रियन ब्रिजीस, डेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग एंड फूड प्लाझा, रिडेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आनी थंय सर्वेलन्स आनी ट्युरिस्ट सेक्युरिटी ब्लॉक हो पूर्ण तरेन त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान घेतिल्लो आसा. स्मार्ट सिटीचे काम करपी बाकिया कन्स्ट्रक्शनाच्या हातांनी टाउन स्क्वेअराचो प्रोजेक्ट. स्मार्ट सिटी कडेन आमचो संबंध ना, प्रकल्प केंद्रांतल्यान मंजूर जाला. पर्यटन संचालक केदार नायक आनी उपसंचालक कुलदीप आरोलकर प्रकल्पाचे व्यवस्थित निरीक्षण करतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनाचें उतर. म्हाका दिसता हांगा आमचो डायरेक्टर केदार नायक आनी MD बाब कुलदीप आरोलकर आर मॉनिटरिंग दीस ऑन अ डेली बेसीस. स्मार्ट सिटी, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी. And as far as tourism is concerned, we know that these are projects by the center. 26 मार्चाच्या पयलीं हो प्रोजेक्ट रेडी जातलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. दाबोळे फ्लायओव्हराच्या खांब्याक लागून खणिल्ल्या फोंडारांत पडून थंयचो एकलो सोंपला तो मारुती जाधव. तो खंय स्कुटरीन वतालो. पावसान फोंडारो दिश्टी पडलो ना, बॅरिकेड ना, स्ट्रीट लायट ना. अपकिर्त घडपाक जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर, थळाव्यांचो बोवाळ. ते वटेन पर्वरे चोगम रोडार ट्रकाचो स्कुटरीक धपको, रायडराचो पांय गेलो. दाबोळे फ्लायओव्हराचो खांबो घालूंक खणिल्ल्या फोंडाऱ्यांत पडून थळावो मारुती जाधव सोंपलो. घडणुकेक कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार म्हूण थळाव्यांचो आरोप. तुम्ही ते कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं सांगलेले, कॉन्ट्रॅक्टराक स्पश्ट सांगलेले, म्हाज्या कजनान ताका सांगलेले बाबा बॅरिकेड्स लाया, कितें तरी लाया, कोण तरी पडटलो थंय, कितें तरी जातलें. पावस पडटाले, ओके, आयज सकाळच्यान पावस नाशिल्लो, सांजचे पावस पडला, पूण कितें तरी एक्शन घेवपाचें आशिल्लें न्हू. कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळ्ळे काबार जाले, कोण मेलो जितो कितें तें कांय फरक पडना. ही नॅशनल हायवेची आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजी हलगर्जपणां, टोटल नेग्लिजन्स म्हणटा तेका. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन म्हणल्यार ह्या उटंकराच्या पावसान तेंच्यांनी जे वर्क काम चालू केलां तेंचे खंयच प्रिकॉशन ना. जे मेन म्हणल्यार तेंच्यांनी नॅशनल हायवेन आमकां मेन सर्वीस रोड जे लोकांक पब्लिकींक येवपाक वचपाक तेंच्यांनी काम अवश्य करचें, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जागो तेंचो खंय आसा तोय तेंचो जागो घेवचो. प्रॉपर सायनबोर्ड, प्रॉपर बॅरिकेडिंग आनी प्रॉपर जे मध्यम खंय तेंचे डिव्हिजन चालू आसा ते बंद करचें आनी प्रॉपर पुलीस बोगमोले जंक्शनाचेर केन्ना एकूच पुलीस दिसता पीक आवराचेर ते बी एक्चुली कंटिन्यू तेंच्यांनी इन्क्लुडींग तुजे इल्युमिनेशन लायट्स ना रातचे, हे लायट्स ना जावन हो काल भुरगो भितर पडलो ना. यांचो सर्वीस रोड ना काय ना. तेंच्यांनी हे आमचे फ्लायओव्हर बांदता हांगा, फ्लायओव्हर बांदपाचेर आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. म्हणल्यार एक सर्वीस रोड तेंच्यांनी प्रॉपर सर्वीस रोड करचो पयलीं आनी मागीर हे काम चालू करचें आसा. पयलीं सर्वीस रोड करचो तेंच्यांनी, प्रॉपर सर्वीस रोड करचो आनी खड्डे बिड्डे पडले ते भरून घेवचे. मजगती पर्वरे चोगम रोडाचेर भिरांकूळ अपघात, ट्रकाचो स्कुटरीक धपको, रायडराचे पांय ट्रका पोना. GMCत उपचार सुरू आसात. वेर्णा सेल्फ एक्सिडेंट, मोटार रस्त्या भायर वचून उमती, कोणाक काय जालें ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कुळेच्या भगवान महावीर अभयारण्यान पेट्रोलिंग करपी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर 14 जाणांनी सुरी हल्लो केलो. ताका फातरायलो. अभयारण्यान बेकायदेशीर घुसपाचो यत्न करतना घडणूक. राना खात्याच्या स्टाफाक दुखापत जाल्या. कुळे पुलीस आनी राना खात्यान मेळून 14 धरले. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत बेकायदेशीरपणान भगवान महावीर अभयारण्यातल्यान येवपी 4 जाणांनी राना खात्याच्या स्टाफाक मारले. तांचेर सुरी हल्लो फातरायले म्हूण स्टाफ सांगता. पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या. Sonali forest area, wildlife wildlife sanctuary. 4 persons were encountered with the patrolling team, and they were carrying all these knives and other weapons with them, and they tried to attack the staff. So accordingly, we also tried to defend, and some injuries also happened to forest guard, but their conditions are stable, minor injuries only. They are from Dharwad. They are youngsters and suspected to be involved in many criminal activities. So they are in police custody right now, and the forest and police departments are taking the necessary actions to put them under the provisions of the NSS. And दूधसागर टूर ऑपरेटर म्हणतात दोषींचेर कारवाय जाय. कायदेशीर प्रवेश करता
तेणी आमच्या ज्या गार्डांचेर हल्लो केलो, सुरयेनी हल्लो केलो, कडे मारली फॉरेस्ट गार्डाचे, हय फॉरेस्ट गार्डाचे कडे मारले, खोटांनी मारले तांकां. वयल्यान सुद्दां आदेश येवन तांचेर कडक कारवाई जातली हातून दुबावूच ना मातूय. खोट्यांनी मारले, मारपाक हत्यारां वापरली म्हूण स्टाफ सांगता. खोटे मारले तुमचे आनी तेजेर कितें मारले? हां तेजेर हांगा तकलेक लागला तुज्या. आनी तुमी तांकां विचारलें न्हू भितर तुमी प्रवेश कित्याक केले म्हणून? पूण इल्लिगली भितर गेल्ले. डायरेक्ट रानान देवले. हे 4 जाण असले. तातूंत श्रवण कराडी गुड्डा एज 23 हुबी धारवाड. दुसरो आहा तो दर्शन मालागुंडी एज 24 हलयाळ. आणि विनायक कुमार एज 23 धारवाड. आणि त्याच प्रमाणे मायनर भुरगो हे केसरवालच्यान देंवन जंगलांतल्यान चलोन येताले. झिलू आनी नागू हेंचेर एटॅक केलो हत्यार घेवन आनी ह्या दोगांकूय सध्या मार लागलेलो आसा. कुळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे एका हॉटेलाचे कसिनोत खून, गार्डाक बडयले. धीरुलाल शर्मा म्हणटा त्या सिक्युरिटी गार्डाक दाण्यांनी बडोवन मारलो. दुसरो गार्ड जखमी. अब्दुल अल्ताफ म्हणटा ताका धरलो. तो हैदराबादचो हिस्ट्री शीटर. मार बडय करून पळयतालो, विमानतळार धरलो. मजगती दुसरो गार्ड सत्यम गांवकर म्हणटा ताकाय बरेंच लागला. प्रकरण पणजे पुलिसे मेरेन पावला. पणजे पुलीस स्टेशनान राती लेट नायट 3 सुमार एक कॉल येयलो. कॉल आसलो तो एका हॉटेलांतल्यान, पणजेच्याच एका हॉटेलांतल्यान फोन आसलो की थंयसर एक गेस्ट जे हॉटेलान रावपाक गेल्लो आनी तेजे सेक्युरिटी वांगडा 2 सेक्युरिटी गार्डा वांगडा तेजी झगडी जाल्या. पणजे पुलीस टीम जेन्ना स्पॉटार येयली तेन्ना कळोन येयलें की ज्या गेस्टा मदीं आनी सेक्युरिटी मदीं एक किरकोळ कारणा खातीर झगडी जाल्ली. तेन्नाच झगडी जाताना तेणें एक गेस्टान लाकडाचो जो दांडो आहा तो काडून त्या सेक्युरिटीच्या तकलेर दोगांच्या मारलो म्हणून कळोन येता. तेन्नाच मारलो तेन्ना तो एक सेक्युरिटी गार्ड खंय तरी कॉलेप्स जाल्लो. ताका शिफ्ट करतालो जीएमसीन शिफ्ट करतना ताका वाटेक ताका मरण येयल्लें. आनी दुसऱ्याक आतां जो दुसरो आसा तो एक्चुली जीएमसीन आतां ट्रिटमेंट घेता, तेजेर उपचार आतां चालू आहा. तो मेला तो सेक्युरिटी हो धीरू शर्मा हो रावपी मूळ मध्य प्रदेश आनी तो सेक्युरिटी म्हणून ह्या हॉटेलान काम करतालो. दुसरो जो सेक्युरिटी गार्ड आहा तेजेर आतां एक्चुली ट्रिटमेंट चालू आसा जीएमसीन. तेजें नांव आहा सत्यम गांवकर. हो रावपी शिरोडाचो आनी तो हॉटेलान त्या सेक्युरिटीन म्हणून कामाक आसतालो. तेन्ना इन्वेस्टिगेशन पणजे पुलीस स्टेशनान जेन्ना स्टार्ट केली जाल्यार तो मेन एक्यूज आहा तेणें एक्चुली तेजेर ताका मारलेलो तो एक्यूज खंय तरी पळोवन दाबोळी हांगा एअरपोर्टार तांकां मेळ्ळो. तो पळोवन वयतालो हैदराबाद म्हणून कोण येता, तो रावपी हैदराबादचो. तेन्ना पणजे पुलिसीन ताका अरेस्ट केल्लो आनी तेजें नांव आतां फुडें नेलां. त्या एक्यूजाचें नांव आसा अब्दुल अल्ताफ म्हणून. हो हैदराबाद रावपी हो जो एक्यूज आहा मेळटा त्या म्हायती प्रमाण अब्दुल अल्ताफ हो एक्चुली हैदराबाद पुलिसेक एक्चुली तेज्या नांवार हिस्ट्री शीटर म्हणून कळोन येता. हेच्या पयलीं असले खूब क्रायम तेणें केला हैदराबादान म्हणून आमकां कळोन येता. आतां पणजे पुलिसेन अब्दुलाक आतां अरेस्ट केला आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. INS तारिणी नाविका सागर परिक्रमा यशस्वी पुराय करून आयिल्ली लेफ्टनंट कर्नल रुपा आनी दिलनाक रक्षामंत्र्यान वास्को येवकार दिलो. रक्षामंत्र्यान दोगांची तोखणाय आनी भोवमान केलो. ऑपरेशन सिंदुराचे फाटभुंयेर नारी शक्तीच्या परिक्रमाची तोखणाय केली. 3 महासागर, 4 खंड, 50,000 सागरी किलोमीटर परिक्रमा तांणी 8 म्हयन्यान केल्या. हम सबको आप दोनों के ऊपर नाज है. साथियों, हमारे देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है. आज हमारे देश की बेटियां सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों में अनेक तरह से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और देश का सुरक्षा चक्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है. आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं और एनडीए से इसी महीने 17 गर्ल्स ने पास आउट भी हुई हैं. साथियों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के
हर अंग में महिलाओं ने एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है उसको अंजाम देने में हमारी विमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळत राहात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता। कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। आरजीचो आदलो मेंबर मयेचो आरजीपीचो उमेदवार श्रीकृष्ण परब आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीची विरोधी पक्ष फुडारी आतिशी आणि गोयचो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकार दिल्ली ताचे इंडक्शनाक आशिल्ले। पक्ष विरोधी कारवायो करता म्हूण ताका खंय कांय म्हयन्या फाटीं आर्जीन काडून उडयल्लो। आयज आमी हे चिंतून घेतलेले डिसिजन अशें तुमी म्हणपाक शकता, कित्याक आमी हे डिसिजन घेवच्या पयलीं ऑलमोस्ट 4 ते 5 म्हयने तरी आमी हेजे डिसिजनारूच गेले, कित्याक आमी डायरेक्ट जॉईन जावप हें खंय तरी सारकें नसलें, कित्याक आमी पर्सनल गेना खातीर हें डिसिजन घेवना। हें आमी ओवरऑल एक आयडियोलॉजी, कित्याक हांव जेन्ना पॉलिटिक्सान येयला ताचे पयलीं सुद्दां जेन्ना आमी एक्टिवली सोशली एक्टिव्ह असले आमी, तेन्नाच्यान एक आयडियोलॉजी घेवन फुडें गेल्ले। सो आयडियोलॉजीचेर खंय तरी आमचे खंय तरी दोनूय पार्टीच्या मदीं हें जावपाक जाय की बाबा ओके, आमी जी आयडियोलॉजी व्हरता गोंया खातीर, जे आमी ड्रीम पळयता, एक गोवा मॉडल जे आमी पळयता, ते मॉडल तांकां एक्सेप्ट आसा काय ना हो मोठो क्वेश्चन मार्क आसलो। सो आमी जे आयडियोलॉजिकली आमचे मॅच जाता ते आमी एक हे करून घेतलेले आसा की ओके बाबा, आमी ह्या हेजेर आमी काम करतले, आमी एक आमकां जाय तसो आमी जो ड्रीम पळयला त्या लेवलाचो गोवा मॉडल एक लोकांच्या फुड्यान दवरतले, आणि तें चिंतून आमी आयज ही एंट्री केल्ली आसा। आमी हे सगळें जे कितें आसा पळय हें आमी जेन्ना हांव दिल्लीच्यान हांगा येतलो, गोंयान येतलो, तेन्ना सगळे आमच्या गोंयचे आमचे पत्रकार भाव जे आसा तेंच्या फुड्यान हांव ते सगळे घेवन बसतलो। सो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते करया। जॉईनिंग जाल्यार तुजे आनी कितले भुरगे आसा? सगळे भुरगे तुजे सपोर्टर जॉईन जाले? माझी जी टीम आसली, म्हाजी टीम जी आसली, तांकां प्रत्येक भुरग्याक हांव वचून मेळ्ळो आसा आनी तांकां भुरग्यांचो हांव डिसिजनान ते म्हाज्या वांगडा सहभागी आसा आनी म्हाज्या बरोबर ते आसा। जॉईनिंग जाल्या काय ना, जॉईनिंग हांवें एकट्यानूच केल्लेली आसा आनी कोणी करूं ना। सो मागीर ते आमी ल्हव आमी फुडें कितें करपाक जाय ते करतले। तांदूळ पॉलिश करूंक बेळगांव व्हरपाचो इश्यू सिव्हिल सप्लाय खात्याचो न्ही, शिक्षण खात्याचो। मिड डे मिलाक शिक्षण खातें कोटा दिता, आमी फक्त सोसायटींनी तांदूळ दितात। शिक्षण खात्याकडल्यान नोट आयल्या उपरांत खातें रिलीज करता। पीडीएस मंत्री रवीची जाप, सरकार बरो तांदूळ हाडटा, खातें बरोच तांदूळ लोकांक दिता, रवी उलयला। शाळांनी मिड डे मील दिवपाक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक येवपी तांदूळ बरो येना म्हूण बेळगांवा पॉलिश करपाक धाडटात अशें सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या कांय बायलांनी सांगिल्लें। पीठ करपाक गवूय खंय बेळगांवांत दळून हाडटात। बेळगांवांत गव दळपाक खंय 2021 शिक्षण खात्यान परवानगी दिल्ली। हे विशीं उलयतना हो विशय सिव्हिल सप्लायाचो न्हय, शिक्षण खात्याचो म्हूण सिव्हिल सप्लाय मंत्री रवी नाईक उलयलो। पयलो म्हणजे हे आमचे खात्याचे न्हू, सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटाचे न्हू, हे एज्युकेशनाचे। आतां एज्युकेशनान आनी ते आमकां कांय खबर ना, तांकां ते कोटा आसा पळय हाका सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें दिता ते कितले दिता म्हाका खबर ना, पूण एज्युकेशन डिपार्टमेंट ते तांकां दिता। म्हणजे आमचे खात्याचे ते दिना, आमचे फक्त सोसायटीनी ते कितें आसा आमचे पळय आसा डिपार्टमेंट, एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान नोट येता, डिपार्टमेंट ते रिलीज करता। आतां तांदूळ जे आसा आमी बोर तांदूळ दिता, सरकार बोर तांदूळ हाडटा आनी बरे लोकांक दिता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सांगोळडेचो रोजारियो मास्करेनस आपल्याच घराचे सेप्टीक टाकयेन पडून सोंपलो। कळटा ते प्रमाण सेप्टीक टाकयेवेल्या फातरार पाय दवरिल्ले कडेन भितर पडलो। फायर ब्रिगेडीन येवन सेप्टीक टाकयेंतल्यान ताची बॉडी काडली। 58 वर्सांचो सांगोळडा बेलाविस्ता वाड्यांतलो रोजारियो आपल्याच घराच्या सेप्टीक टाकयेंत पडून जीव वगडायता। सांगोळडा बेलाविस्ता वाठारांत रोजारियो मास्करेनस हो
तेज्याच घराचे जी सेफ्टी टँक आसा त्या टँकीन हो पडिल्लो आसा आनी तो मरण पावल्लो आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जी सेफ्टी टँक आसा तेज्या वयरचे हे आसले फातर कशी आसली हेणें तेजे पांय धरलो. जी फातर आसा ती मोडिल्ली आसा आनी हो तेज्या भितून गेलो टँकीच्या भितून गेलो आनी तो पडोन मृत्यू जाल्लो आसा. आनी ही घटना पुलिसेक आनी जे पियण्णा फायर स्टेशन तांकां कळ्ळी. सोमते स्टाफ दोनी ऑन द स्पॉट पावले आनी ताका टँकींतल्यान भायर काडिल्लो आसा. आनी आतां आमकां अशें कळ्ळां की हेजी बॉडी आसा GMCन सद्या आसा. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. कोलवाळे जेलींत IOCL फ्युअल पंप प्रकल्पाचो मुख्यमंत्र्यान बुन्यादी फातर घालो. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, पेपर वेस्ट रिसायकलिंग प्रोजेक्ट आनी वॉटर कन्झर्वेशन प्रोजेक्टाचे उक्तावणूय केले. हे उपक्रम चालीक लागल्या उपरांत ही जेल देशांतले पयले रिक्रिएशनल सेंटर जातली. IG प्रिझन उलयलो. कोलवाळे जेलीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान IOCLच्या फ्युअल पंपाचो बुन्यादी फातर घातलो. जाल्यार सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, पेपर वेस्ट रिसायकलिंग प्रोजेक्ट आनी वॉटर कन्झर्वेशन प्रोजेक्टाचे उक्तावणूय केले. माननीय मुख्यमंत्री गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत के सानिध्य में गोवा प्रिजन में 4 प्रोजेक्ट का अनावरण हुआ है. पहला भूमि पूजन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पहला पेट्रोल पंप देश में होगा जो 9 महीने में तैयार होकर के जिसको ऑल वीमेन प्रिजन इनमेट्स और रिलीज्ड इनमेट्स ही चलाएंगी, जिससे कम से कम 30 लोगों को रोजगार मिलेगा. दूसरा प्रोजेक्ट STP का है. ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जेल तो बन गई थी लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना था. आज के बाद हमको सम्प पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सिस्टम नीट एंड क्लीन रहेगा. तीसरा प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है, जिसमें हम 17 करोड़ लीटर पानी हर साल अपनी धरती माता को वापस देंगे जो हमें आकाश देता है. ये शायद हिंदुस्तान में ऐसा और कहीं नहीं होगा जिसमें सेल्फ सफिशिएंट विजन होगी वाटर रिसोर्सेज में, और विद इन 1 ईयर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी सोलर पावर से लेंगे. ये टेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्पॉन्सरशिप में हमको मिला है, जिससे हम जब हमारा प्लांट फुल कैपेसिटी पर रन करेगा हर रोज हम 17 पेड़ कटने से बचाएंगे. उतना हम पेपर रिसाइकिल करके सरकार को और प्राइवेट इंडस्ट्री को पेपर्स और फाइल्स देंगे. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. शुक्रारा 39वो गोंय घटक राज्य दीस कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरान शासकीय कार्यावळ जातली. मुख्यमंत्री आणि बाकीचे मानेस्त आसतले. 2022 ते 25 वर्साच्या भाषा पुरस्कारांचे वाटप जातले. सकाळी 11 वरांचेर कार्यावळ, गोंय आदले आणि आताचे ह्या विशयाचेर फोटो प्रदर्शन. न्यूज बुलेटिन सोंपतना घटक राज्य सुवाळ्याचो कर्टन रेजर. शुक्रारा 39वो गोंय राज्य घटक दीस कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात शासकीय कार्यावळ जातली. 2022 ते 25 वर्साच्या भाषा पुरस्काराचे वितरण. 2022-23 बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार शंभूभाऊ बांदेकर हांका जाहीर. 2023-24 बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार प्राचार्य अनिल सामंत हांका जाहीर. 2024-25 बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार रमेश वंसकर हांका जाहीर. 2022-23 ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार कोंकणी भाषा पुरस्कार माणिकराव नायक गावणेकर हांका जाहीर. 2023-24 ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार कोंकणी भाषा पुरस्कार रमेश रामचंद्र पै हांका जाहीर. 2024-25 ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार कोंकणी भाषा पुरस्कार भिकू बोमी नाईक हांका जाहीर. मेळटा ते म्हायती प्रमाण रोख 1 लाख रुपया यादस्तीक आणि मानपत्र अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसतलें. मजगती गोंय पयलें आनी आतांचें ह्या विशयाचेर फोटोचें प्रदर्शन जातलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.